देवाचे उतर ह्या नियालमालांत तुमकां सगल्याक माये मोगाचो येवकार। आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजून सांगलेली दाकाच्या मोल्याची आनी कुलवाड्याची वपार आमी आयकतल्यो। ह्या वपारेंत जायतीं सोतां उक्तीं केल्लीं आसात। तशेंच ही वपार आमकां देवाच्या सोयबाची खेरीत सोतां कलयता। 3 खेरीत सोतां आमी मनांत दवरुया। पयलें सोत म्हणल्यार देव उदार। दाकाच्या मोल्याचो दोनी सगळी तयारी करता, जशे परी मोल्यात भोंवतणी आडो घालता, कोणूय एक कोलबी तयार करता, एक गोपूर बांदता आनी मोलो कुलवाड्याक दिता। कुलवाड्याक सगळी सोंपें आनी तांकां बरो फायदो जावचे खातीर। ह्या मोल्याच्या दोनया परीन देवूय खूब उदार। आमच्या साल्वासवा खातीर देव आपल्या पुताक धाडटा, सगळे आमचे पासत करता आनी उदार काळजान आपली कृपा आमकां दिता। देखून देवा सोबे आमी सदांच उपकारी आसूंक जाय आनी सगळ्या ताच्या बरेपणा खातीर देवाक आर्गां आमी दिवंक जाय। दुसरें सोत जावन आसा देव आमचे सोबे सदांच विस्वासी आनी खूब सोंसणीकायेचो। आयच्या वर्तमानांत कुलवाड्याचो दोनी खूब समजीकायेन तांकां फावो न्हय तरी पूण सोंसणीकायेन ताचे सोबे वागता। हेच परी आमचो देव आमचे सोबे विस्वासी आनी आमकां जाय तशें आमी स्वतंत्रायेचें जिवीत जिवंक आमकां दिता। खूब समजीकायेन आनी सोंसणीकायेन आमकां मानून घेता। आमची चूक ओळखून आमचें जिवीत बदलूंक आमी आपल्याशी परत येतली म्हूण रावता। आनी कितलीं आमी चुकलीं जाल्यार पासून देव आमकां आनिकूय संदी दिता। तिसरें सोत तें हें देव जावन आसा नितिवंत। मोल्याचो दोनी येता आनी कुलवाड्यांक काडून उडयता आनी मोलो दुसऱ्या कुलवाड्यांक दिता। जी कोण तेंपा पोरमोने मोल्यांत पीक वो दाखो दितल्यान तांकां। ही वपार आमकां देवाची जोयताची खबर सांगता। शेवटाक जोयत देवाचे। देव सोंसणीकायेन मनशाच्या अनुपकारपण आनी बेपरवा पासून समजून घेता, पूण शेवटाक देवाचे निती वरवीं नितिवंत देव जोयतिवंत जातलो। जोरूय तर देवाच्या उल्याक आनी उतराक आमी लेखिना जाल्यार आमीच फसतलीं। आमी दिसान दीस देवाचे कोशे प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक जेजू भाशेन जावंक देवाची कृपा आमी मागुया। प्रार्थुया। देवा आमच्या मोगाला बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक आमकां शिकय। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय। आमेन। आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाल्लें म्हूण देव बरें करूं। आमी परतून मेलसर पवित्र राव, कुशाल राव।